नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। एसटी आरक्षणा खातीर संसदेंत विधेयक। गोंय विधानसभा एसटी प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक केंद्राची मान्यताय। बेतोड्यान 2 वळख्यान फारपेट करून काडलो पळ, एकलो गंभीर जखमी। पुलीस घडणुकार दाखल, फुडलो तपास सुरू। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत फाकला महाशिवरात्रीची उमेद। शिवभक्त फातोडच्यान करतात दुधाचो अभिषेक। वेगवेगळ्या देवळांनी चालू आसात धार्मीक विधी। बोगस राबितो दाखलो लावन गोंयांत लग्नाची नोंदणी करपी बिगर गोंयकार उक्ताडार। दक्षिण गोंयच्या सादूर उपनिबंधक कार्यालयान प्रकरण हाडले उक्ताडार। कोणी मोगोक सोपोवपाचो यत्न करूं, मोगो आजुनूय साबूत। आमचो पक्ष आरे तुरेची भाशा करिना। आमचो पक्ष बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरता, सांगता दीपक ढवळीकार। गोंयच्या 7 धरणांनी मुबलक प्रमाणात आसा उदक। उदका स्त्रोत खात्याची माहिती। एसटी समाजाक गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान बेरेस्तारा मंजूर केले। ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी दिली। रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 ह्या विधेयकाक लागून आता जनगणना आयुक्ताक गोंयांत एसटी समाजाचे कितले लोक आसात ते अधिसूचित करपाचो अधिकार मेळ्ळो। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। गोवा में एक ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि सेंसस के आंकड़ों के जो जब डिलिमिटेशन हुआ था उसके कारण शेड्यूल्ड ट्राइब्स में संख्या बहुत कम होने के कारण गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद नई ट्राइब्स को जोड़ा गया। कुनबी, गावड़ा और वेलिप, ये 3 नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सूची में जोड़ने के कारण अब गोवा की जो अनुमानित जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है वो काफी बड़े पैमाने में उसमें वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमानित है कि अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख गोवा में हो गई है, परंतु उनकी कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में जो एम्पावर करेगा कि सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे, क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे। और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत
ये डिटरमिन करे कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक है। तो ये मुझे लगता है कि गोवा की कई वर्षों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी इस विषय में सरकार को लगातार पत्र व्यवहार किया है। सरकार का ध्यान इसके तरफ लाया गया है और इसको आज केंद्र सरकार ने स्वीकृत करते हुए नया एक विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। मोटारसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर अनवळखी मनशान फारपेट केलो आनी थंयच्यान पळ काडलो। ह्या फारपेटीन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केला। सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक, पुलीस घडणूक थळार दाखल, फुडलो तपास सुरू। आता एक धक्कोदायक बातमी। सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक। मोटारसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर एका अनवळखी मनशान फारपेट करून थंयच्यान पळ काडलो। ह्या फारपेटीत सचिन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या घडणुकेचो तपास करपा खातीर पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार दाखल जाल्ली। मात बेतोडेच्या जंक्शनाचेर आशिल्लो सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक कुस्तार जाले। म्हाका ते सकाळीं कळ्ळें की अशें घडलां म्हणून, शूट जालो म्हणून। हें अशें जावपा जायना, अशें घडपा जायना आनी असले जे कडक कारवाय जावपा जाय आनी पुलिसांनी तें इन्वेस्टिगेशन करतले। आमी थंय कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी कॅमेरा म्हणजे तो रिचार्ज सोंपलेलो आशिल्लो। पयर आमी मिटिंगे ठराव घेवन रिचार्ज करपाक सांगलेलो आसा ताका कॅमेरा। हेज्या पयलीं 2 थंय अपघात जाल्ले आसा, एक्सिडेंटूय जाल्ले आसले, तेन्नाय बी तुमचे सीसीटीव्ही कॅमेरा चलनासले। ते रेंजीची थोडे प्रॉब्लेम येता आमकां। तरी आसतना आमी फुटेजी गावल्ली आमकां हे फुटेज मेळोवपाचो प्रयत्न करतात। टोटल कॅमेरा कितले आसा बेतोडा पंचायतीन? टोटल आमगेले सगळे जवळ जवळ 6 कितले आसा आनी बायपास रोडाचेर कितले आसा टोटल? बायपास रोडाचेर 2 आसा। 2 जंक्शनाचे आसले तो मेन आसला। हाची गरज आसा आनी तो आमी रिचार्ज करपाक हें केल्लो आसा आनी मॅक्झिमम फुटेज मेळपाची प्रयत्न आमी करता। तुका दिसना की तो जर रिचार्ज केल्लो जाल्यार आयज खंय तरी जो गोळीबार जालो तो रोखडोच पुलिसांच्या ताब्यांत येतालो? निश्चित थोडी ती आमची जबाबदारीच आसा आनी आमची जबाबदारी आसा जेन्ना तो कॅमेरा बसयलो तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय आनी हांवें त्या कॅमेराल्याकूच सांगलेलें की कॅमेरा खंयच हें जावपा येना, तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय। मेन जंक्शन आसा ते एक्सिडेंट जावपाक खूब संभव आसा आनी हांवें तें रिजोल्युशन घेतलां की तें जंक्शन जें आसा तें एक्सिडेंटल झोन आसा तें ताका हांवें पयर आतां गेल्ल्या तेज्या आदल्या पयलींच्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलां की थंय सिग्नल आमकां अर्जंट सिग्नल हें करून दिवचें आनी सिग्नलाचें हांवें रिजोल्युशन करून धाडलेलें आसा। तर सध्या मी असं फोंडा बेतोड्या जंक्शनाचेर जंय सकाळी 5:30 ते 5:45 वरांचेर सचिन कुट्टीकर या 32 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर तो कामाक वतना गोळीबार जावपाची घडणूक घडली। हे घडणुकेत सचिन गंभीर जखमी जाला आनी ताका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसी दाखल केल्लो आसा। सचिन हो नेस्ले कंपनी उजगांव थंय लागसर रावतालो आनी MPLान कामाक वतालो। फोंड्या पुलीस घडणुकेच्या सुवातेर पावल्या, तपास चालू आसा। DYSP आतां हांगा येयल्ली आसा, त्या भायर फॉरेन्सीक विभाग हांगा येवन सध्या आतां फुडली तपासणी करप चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर। ओम नमः शिवाय मंत्र जप आणि हर हर महादेवाच्या जयघोषान गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्रीची उमेद फाकल्या। फातोडच्यान भक्तांनी दुधाचो अभिषेक करून शिवशंकराची सेवा करप चालू आसा। तशेंच धार्मीक विधी सयत देवळांनी विविध कार्यावळींचे आयोजन केलां।
आज आमची महाशिवरात्र तसेच सकाळच्यान 4 आमचं भटजी येवन हांगा पुजा लोकांनी सुरू केल्ली. तशेंच सबंद दीसच चालू आसता. नैवेद्य प्रसाद स्पेशल हें दवरलेलो आहा न्हू, स्पेशल प्रसाद दवरलेलो आहा. तशेंच सांजची दशावतारान एक नाटक दवरलेलें आहा. सांजची तशीच भजन स्पर्धाय बी अरेंज केल्ली आहा. तशी लोक भायलो जसो मोर्जेचो तसो भायलोय लोक हांगा पुजेक बसता. आनी निवेदन एक ते सांज मेरेन हजारांनी तरी लोक येवन पुजेक बसान सर्व प्रसादाचो आशिर्वाद घेतात. आज सकाळच्यान हांगा 3 वाजल्यापासून पुजा जोरात चालू आसा. जो लोकांक भंय आशिल्लो महाशिवरात्र कशी करपाची तेजो सगळें संकट दूर जाल्लें आहे. हे म्हादेवान संकट दूर केल्लें आहे. मोठ्या प्रमाणात मोठ्या भावभक्तीत आज शिवप्रेमी शिव लोक सगळे दर्शनाक येता आनी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम चालू आसा. हो कार्यक्रम फाल्यां सकाळच्या 5 पर्यंत हो चालू आसतलो. महाशिवरात्री निमतान दिवचल वाठारात सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसा. सगळी कडेन मंगल आनी भक्तिमय अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. ओम नमः शिवाय हो मंत्र आनी हर हर महादेव असो जयघोष सगळी कडेन कानार पडपाक लागला. महाशिवरात्री निमतान फातोडच्यानूच शिवभक्तांची पावलां वेगवेगळ्या देवस्थानां कडेन वळपाक लागल्यात. चडशा शिवभक्तांनी सकाळी फुडेंच दुग्धाभिषेक आनी हेर धार्मीक विधी करून देव श्री शिवशंकराची सेवा केल्ली आसा. दिवचल वाठारांतल्या श्री लिंगेश्वर श्री वाठादेव ह्या देवस्थानात दर वर्सा प्रमाण पारंपारीक पद्दतीन महाशिवरात्री उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्ली आसा. शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवस्थानांतय महाशिवरात्री उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. सगळी कडेन भाविकांची गर्दी वाडत आसा. भाविकांची गर्दी पळयली जाल्यार दनपारां मेरेन हो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. फातोडच्यान महाशिवरात्री सुरू जाल्ली आसली तरी सांजे उसरा मेरेन सगळी कडेन महाशिवरात्रेची उमेद आसतली. सांजे मेरेन शिवभक्त वेगवेगळ्या देवस्थानांत येवन सेवा करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत लग्नाची नोंदणी करपा खातीर बोगस राबितो दाखलो लावपाचो प्रकार दक्षिण गोंयच्या उपनिबंधक कार्यालयान उक्ताडार हाडला. हे विशीं फादोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळूय नोंद जाला. एका एजंटान पयशे खावन हे बोगस राबिते तयार केल्यात अशें प्राथमीक पळोवणेंत दिसून आयला अशी माहिती डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सूरज वेर्णेकार हांणी दिल्या. बेरेस्तारा दक्षिण गोंयच्या उपनिबंधक कार्यालयान बोगस राबितो दाखल्याचो लग्नाच्या नोंदणीक कसो उपेग करतात ते उक्ताडार हाडला. जाणी हे बोगस राबितो दाखले केल्यात ते 5 जाण बिगर गोंयकार. 5 3 बोगस दाखल्याक एकूच नोंदणी नंबर जाल्यार 2 दाखल्यांचेर ट्रान्स्फर जाल्ल्या मामलेदारांची सायन आशिल्ल्याचे दिसून आयला. एका एजंटान पयशाच्या आशेक ही बेकायदेशीरपणा केला अशें प्राथमीक पळोवणेंत दिसून आयला. See, in the office of Civil Registrar cum Sub Registrar Saset, we are processing all marriage applications through online mode. So while verification, certain things were noticed by us that the residence certificate uploaded by some of the parties, upon verification through online mode, we realized that these residence certificates were not at all issued by the Mamledar offices. Upon inquiry from the concerned parties, it was realized that they had taken that residence certificate from third party, and they are not the authenticate certificates, or I can say they are bogus certificates, because when we find out the authenticity of the certificate through online mode, it was not the certificates which were issued by the Mamledars. So it was a very serious issue where a lot of money is being accepted for getting that marriage residence certificates. So we have already filed a police complaint with the police inspector of the Fatora police stations, and necessary inquiries will be conducted through the police inspectors of Fatora police station. किती फावंड जालें तुमकां अशें सस्पिशियस अशें?
हे आमी लास्ट 2-3 दिसा पळयता की अशें आमकां रेजिडंट सर्टिफिकेट येता. सो आमी रेगुलरली एवरी रेजिडंट सर्टिफिकेट्स ऑनलायन चेक करपाक लागले की ह्यो सारक्यो आसा काय म्हणून. कित्याक वी रियलायज वी हॅड ओनली सीन ओनली वन केस, बट देर आफ्टर आवर स्टाफ वी हॅड इंस्ट्रक्टेड आवर स्टाफ टू व्हेरीफाय एवरी रेजिडंट सर्टिफिकेट अँड नाव वी हॅव गॉट अराउंड 5 to 6 केसीस ऑफ बोगस रेजिडंट सर्टिफिकेट्स. But what exactly you have found in that? What we have realized is that the outward number of the Mamlatdars is common with all these 6 certificates. The dates has been changed. The names and photographs of the concerned person has been manipulated on that certificates. But outward number is displayed as same on all these 6 resident certificates. Signature. Yeah, even the signatures is the same. In one of the case, we have realized that the concerned Mamlatdar is transferred, but the certificate is issued in his name upon his transfer order also. To the citizens is that when they are getting the residence certificates through third party, means when they are not directly contacting the Mamlatdar office through online for getting the residence certificate, then they should ensure that it has been issued by the Mamlatdar offices only. Because by seeing such cases, we have seen that some agents are working and they are producing such forged documents. That means residence certificates which are not issued by the Mamlatdar but are manipulated and forged. So my appeal to the citizens is that they should verify when they are approaching to the third party to get the residence certificate. They should verify the authenticity of that certificates. गौरंग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खंयचोच पक्ष मोगो पक्षाक सोपोवपाक शकना. 60 वर्सां मोगो पक्ष गोंयांत आपलें अस्तित्व तिगोवन आसा. मोगो पक्षाची तुलना खंयच्याच पक्षा बरोबर जावंक शकना अशें मोगो पक्षाचे प्रमुख दीपक ढवळीकाराचें म्हणणें. आमचो पक्ष आरे तुरेची भाशा करिना. आमचो पक्ष बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरता अशें दीपक ढवळीकारान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. खूप गेले मरे पक्षा सोडून गेलो पक्ष झाला. त्या पक्ष अजून स्ट्रॉंग आहा. पक्षाकडे 13% वोट्स आहा. 60 वर्ष झाले हो पक्ष सातत्यान ह्या गोंयांत रुजला. सातत्यान विधानसभेत त्याचे अस्तित्व अजून आसा. 60 वर्ष झाली एकदा सुद्धा अस्तित्व ना अशें ना त्याचे. त्या पक्षाकडे तुम्ही दुसऱ्याची तुलना करप. बीजेपीन काँग्रेसीन कोणी सोपोवपाचो प्रयत्न करूना हो पक्ष. मग 8 फावटी आमी कोर्टान गेल्या पूण पक्ष सोपोवपाचो आनी आमी कोण सोपोवपा पक्ष. ह्या पक्षाचे कॉन्स्टिट्युशनच अशें आहा की एक कार्यकर्तो सुद्धा तो पक्ष फुडें व्हरू शकता. हे कॉन्स्टिट्युशन ह्या पक्षाचे. हो पक्ष केन्नाच मर्ज जावंक शकना कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे. हे लक्षांत दवरात. कोणी हांवें पक्षाचो फाल्यां मर्ज करून तो पक्ष मर्ज जायना. एक कार्यकर्तो किंवा एक ऑफिस अधिकारी सुद्धा पक्ष फुडें व्हरपाक शकता अशी ह्या पक्षाची घटना आसा. ताका ह्या पक्षाक कोणूच चॅलेंज करूं शकना. अरे तुका दिसलें तूं पत्रकारी सोडून तर आपूण मोगो पक्ष चलयतलो तूं चलोवंक शकता मोगो पक्षाचो मेंबर जावं. गोंयचो विकासांत आमी हातभार लावपाक आयले आनी गेले 20 वर्सां आमी ते काम करीत आसा. आमी हारे तुरेची भाशा आमचे कडेन ना. आमी जे आयल्या राजकारणात त्या मोगो पक्षाच्या नांवार ते बहुजन समाजाच्या हिता खातीर आमी आज ह्या राजकारणात म्हणून आमी ह्या पक्षात आज पासून रावल्या. गोंयच्या 7 धरणांनी उदकाचो मुबलक प्रमाणात सांठो आसा अशी माहिती गोंय उदका स्त्रोत खात्यान दिल्या. ताका लागून अंदू गिमान पिवपा खातीर तशेंच शिंपणावळी खातीर उदकाचो उणाव जावचो ना अशें उदका स्त्रोत खात्याचें म्हणणें आसा. उदकाचो उणाव गोंयांत जामावता. मात उदका पुरवणी खातीर गोंयच्या 7 धरणांनी मुबलक प्रमाणात उदक आसा अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्यान दिल्या. साळावळी धरणांत 70% उदक, तिळाळी धरणांत 94% उदक, हणजूण धरणांत 60% उदक, चापोली धरणांत 70% उदक, आमठाणे धरणांत 50% उदक, पंचवाडी धरणांत 54% उदक, गावणे धरणांत 65% उदक. नीरज नाईक सर, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फाटली 20 वर्सां शिरसयचे टॅक्सीकार थे रेल्वे स्टेशना सकयल रावन भाडी मारतात. दर दिसा कितलेशेच पर्यटक रेल्वेंतल्यान गोंयांत येतात. रेल्वे स्टेशना सकयल आशिल्ल्या कारणान तांच्या धंद्यांचेर फटको बसता. देखून रेल्वे स्टेशना वेल्यान टॅक्सी चलोवपाक कायदेशीर परवानो दिवचो अशी मागणी शिरसयच्या टॅक्सीकारांनी केल्या. हॉलिडे होळयेच्या हॉलिडेन भरपूर लोक येतात. त्या टायमार कितें जाता 35 रिक्षा सोंपतात, 40 टॅक्सी सोंपतात आनी लोक असो असतात की तांकां एक वर 2 वर रावचें पडटा. त्या हितून आमी जर अशे गेले वयर एक भाडे मारतले म्हणून गांवांचे आमी आसता म्हणून आसता वयर जाल्यार ते आमकां अलाव करिना, कित्याक आमकां थंय रायट ना. आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी हाडलेल्या कारणान आमी सकयल आसता, तो आमकां वयर अलाव करिना. म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हे मातशें हांगासर इन्क्वायरी करची, लोक कसो कितें आसता त्या हितून तरी हे करून इनिशिएटीव घेवन ते परमिटा वाडोवचे. त्या हितून आमकां चान्स पडटलो खंय तरी कायद्यान भाडी मारपाक. कित्याक बेश्टी नाजाल्यार आमचेच ते गांव भाव हा बेश्टे झगडे जातात आमच्यो, हे खूब झगडे जाल्लेले आहा, कंप्लेनी जाल्लेले आहा. म्हणून ते आमकां वायट पडनाका कितें आहा आमी आतां वयर वचाय ना. आता पळय एक ट्रेन येयले जाल्यार सगळ्यो 40 ट्रेनी टॅक्सींचे काबार जाता आनी ते वर एक 2 वर ते रावचे पडटा हांकां टुरिस्टांक खूब त्रास स्लिपी मारून पण आपण रोपाक येतात पळय ते सुद्दां घेवन वयतात तांकां कांयच म्हणना ते. आमकां अशें आहा की एक भाडें सुद्दां मेळना. आमी फक्त रावतात कितें कमी रेटीन मारपाक. आमची रेट अशी आसा की मिटराची सुद्दां चड आसतली रेट, आमची कमी आसा. अशी रेटीन आमी भाडी मारता, पण आमकां दिसाक एक भाडें मेळना. जी परमिटां पयलीं तांकां अलॉट जी केल्ली पळय ती किती अलॉट केल्ली टोटल? पयलीं 20 आसलेली, मागीर 5 करून अशी आतां 40 जाल्लेली आहा. 40 जाल्ली आसा. ही आतां कोणाक परमिटां दिल्ली आसा? हे हांगासरले स्थानीक पयलीं कशें आसलें, पयलीं तितलो हें नासलो, कोणा कडेन गाडयो नासल्यो. ते हितून अस्नोडचे आसात, थोडे तिवेचे आहात, केळींचे आसात, शिरसयचे आसात. चडशे मेजॉरिटीन शिरसयचेच आसा. म्हणटकूच आतां तेज्या उपरांत 5 जाली ती हांगा गांवांचीच जाल्लेली आसा. ते कितले पासून आसा आनी तुमी केन्नाच्यान आहा? ते म्हाका दिसता जाल्यार 25 वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना ट्रेन चालू जाली. लास्ट परमिटां 5 जाल्लेली, 35 वर्सां 5 जाली, ती 2007 जाल्लेली आहा. तेज्या उपरांत आतां 17-18 वर्सां जाली, एक परमीट जावंक ना. हांव 20 वर्सां जाली हांगासर टॅक्सीन बिजनेस करता. मात म्हाका अजुनूय परमीट मेळोंक ना कोणाकूच आमच्या भितरल्या. आमी गेले मंत्र्याचे हेजे सगळ्या दारान भोंवले, आमी फॉर्मां दिली हे आमी इतल्या जाणात म्हणून. मात ते सांगूंक लागले जागो अलॉट करूंक ना म्हणून. मात जागो आतां पळोवंक अशें न्हू खूब आहा पार्किंगाक, म्हणजे गाडयो आमच्यो घेवन पुजान थंय लावपाक. पयले ते बोन सांगताले निमा सांगताले की जागो ना म्हणून आतां थंयसर. आतां ऑलमोस्ट जागो आहा आनी आमकां घेवचें म्हणून इतलें आमी मागता. एसटी समाजाक गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाक रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 हे विधेयक मंजूर करून एसटी समाजाक न्याय दिल्ले खातीर भाजपाचो फुडारी बाबू कवळेकार हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उपकार मानल्यात. म्हाका एक म्हणल्यार हेजे काल जे डिसिजन जाल्ले आसा, जे कॅबिनेट डिसिजन जाले, जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे एसटी खातीर, हे खरेंच अभिनंदन करता की आदरणीय आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जावं ते आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, तशें आमचे गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तनावडे, खऱ्या अर्थान सगळ्यांनी बरे सगळ्यांचे अथक परिश्रम आनी ताका लागून हे सगळें घडलेलें आसा. तर सुद्दां जे डेलिगेशन जेन्ना गेल्ले आनी साकून तातूंत भितर आमी सगळे आसलेले, देश स्पीकर धरून ते बाकीचे मंत्री धरून ते सगळे त्यांनी आणि म्हणजे बऱ्यापैकी जेन्ना होम मिनिस्टराक जेन्ना सांगले तेन्नाच आश्वासन दिल्लें की जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा अनुसूचित जमाती खातीर म्हणजे एसटी भावा खातीर ते आपूण ताबडतोब करतले म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आज केल्ले आसा. आनी जे 2027 इलेक्शनाक हे लागू जातले आनी तेज्या पयलीं सुद्दां कसलें इलेक्शन जाली जाल्यार सुद्दां ताका लागू जातले अशे पद्दतीन आमच्या आदरणीय गृहमंत्र्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आयज जाल्लें आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सगळ्या समाजाचे लिडर. त्याच प्रमाणे हांव अभिनंदन आमच्या सगळ्या समाज जे गांवड्याक वेळीप जे भाव आसात ताका सगळ्यांक, कित्याक हो हक्काची लढाई आशिल्ली आनी हो हक्क आसलो. जेन्ना घाकूवेद जेन्ना पयलीं हे करून घाकूवेदाचो लढो त्या टायमाक दिल्लो, तातूंत भितर बाकीच्या लिडरां बरोबर हांवूय आशिल्लो आनी तातूंतल्यान एसटी स्टेटस आमकां 2003 मेळ्ळी 2003 आनी 2003 ते आयज 2024 म्हळ्यार 21 वर्सांनी म्हणटा अशें
आयज जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें आसा काही थोडो उशीर जालो खरो पूण उशीर का जायना शेवटी न्याय म्हणटाचो मेळ्ळो आसा आनी ताका लागून आमचे डबल इंजिन सरकार जे केंद्रीय नेतृत्व आणि गोयचे नेतृत्व हांकां सगळ्यांक हांव शाबासकी पोरवी तांचो आभारी खऱ्या अर्थान आभारी. जरी हांव गांवको वेळांतली म्हणजे धनगर जरी आमी इनक्लूड जरी झाली ना पूण आज फाल्यां तें जातलें पूण तरी देखून आमच्या 4 भावांचो लढो आशिल्लो 4 भावांतले 3 भाव इनक्लूड जाल्ले त्या टायमार आणि हो अधिकार जो आसलो तांकां मेळपाक जाय आशिल्लो आज तो आज मेळ्ळो. ताका लागून हांव सगळ्यांक शाबासकीचा पोरवी दिता आणि सृश्टीचे आमी ऋणी आसतले जावं ते केंद्रीय सृश्टी राष्ट्रीय म्हणजे कोणते सेंट्रल लिडरशीप तशेंच आमचे गोंयची लिडरशीप तेंचे आमी आभारी आसतले. देशभरात फामाद आशिल्ल्या पोरण्या गोंयच्या चर्चीचे आता बेगीनूच नूतनीकरण जातले. सुमार 17.75 कोटी खर्च करून ह्या चर्चीचे नूतनीकरण जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. तेच बरोबर इंटरप्रिटेशन सेंटर पार्किंग सारकिल्ल्यो सुविधाय आसतल्यो अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगले. आज आमी एक अशा जाग्यार पवित्र स्थानार आसा जे वर्ल्ड मॅपार एक युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज सायट आणि एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन सेंटर आसा. गोंयच्या साहेबाची जागृताय सगळ्यांक खबर आसा आनी 3 डिसेंबराक आमी सगळे जाण येताय बी. जेन्ना प्रशांत स्किमाची येवजण जाली तेन्ना बॉम जिजस बेजिलिका चर्चीचे कितें इम्प्रुवमेंटाक जाय कितें एडिशनल फेसिलिटीज जाय ते फादर पेट्रिशियन तांच्या टिमी वांगड्यां कडेन उलोवन एक प्लॅन चॉकआउट केलो. जवळ जवळ सुरवातीक 41 कोटीचो सुमार एस्टिमेट आशिल्लो आणि आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की तातले जवळ जवळ 17.75 crores एप्रूव जाल्ले आसा. जातूंतल्यान जशें म्हणजे आमच्या चेअरमॅनान सांगलें इंटरप्रिटेशन सेंटर पार्किंग बाकीच्यो सुविधा इल्युमिनेशन बाकीच्यो सुविधा ह्या माध्यमांतल्यान जातल्यो. ज्या भागा भितर देशांतलो आनी विदेशांतलो सबंद जो टुरिजम जो गोंयांत येता तो हांगा विजीट केल्या शिवाय वचना आनी ताका लागून हे सगळे जर तांकां बरे सुविधा दिवं जाय जाल्यार आज 17 कोटीचे आज हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालतात. आमचे कडेन 8 म्हयने आसात आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खंवटे आनी आमची संपूर्ण टीम GDCचे चेअरमॅन हे फाटल्यान लागून आनी पूर्णपणे आमचे फादर पॅट्रिसियो फर्नांडीस यांचे सहकार्य कारण हे हांगा करतलो आसा जाल्यार तेंचे सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम 8 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें. तो देश एक वेगळ्या हाजेर व्हरपाचें काम जें आसा विकसीत भारता कडेन वचपाचें काम जें आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान चलता आनी हाच्या फुडेंय तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तें तुमी दितच आसा त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपूल